नमस्कार येवकार गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कार। सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स। 2028 अविश्वास थाराव हाडटले तेन्ना भारत संवसारीक तिसरी आर्थीक शक्त आसतलो। काँग्रेस निंदा करता ताजे बरेच जाता। विरोधकांक वरदान, प्रधानमंत्र्याची जाप, सरकाराक 147 आड 366 मतांचो तेको। सीएजीच्या रिपोर्टांत भड्डेल्ल्या तुरदाळीचे प्रकरण 2021 मेरेनचे दोनूय रिपोर्ट विधानसभेत। सरकाराक सीएजीचे कोत ना, कितल्याशाच रिपोर्टांक वेळार जाप ना म्हण रिपोर्ट। कला अकादमीचो कोसळिल्लो स्लॅब 43 वर्सां आदलो। स्टील कळमेल्ल्यान मदीं सपोर्ट नाशिल्ल्यान कोसळ्ळो। मुख्यमंत्र्याचो सभाघरा मुखार IIT मुंबईचो रिपोर्ट। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 22 ते 24 ऑगस्ट मेरेन गोंय भेटीर। 23 तारखेर सांजे गोंय विधानसभेचे खासा अधिवेशनात राष्ट्रपती वांटेकार। वेदांता 2 मायनिंग ब्लॉक GSW कडेन मर्ज करून चलयतले। भायल्या भायर बिझनेस विजयान काढलो इशू। सरकाराचे 173 कोटी फारीक करनासतना व्यवहार। मुख्यमंत्री म्हणटा लीगल टीम पळयता। फाल्याची ब्लॉक एकाची जनसुनावणी फुडें धुकलात। मागता मुळगांवकार आदी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन रिपोर्ट समजावून सांगात, मागीर जनसुनावणी घेयात। IPS अधिकाऱ्याच्या एका असभ्य वागणुकेच्या घडणुके वयल्यान सगळ्यांक एके तांगडेत जोखनाकात म्हणटा DGP। प्रकरण केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या कानार, मुख्यमंत्री उलयलो। भुज पुरस्कार फावो जाल्ल्या मदीं प्रुडंटाचो असोसिएट एडिटर लौकीक शिलकाराच्या अभिनंदनाचो प्रस्ताव विधानसभेत। गोवन वार्ताचो अजय लाड, द गोवनाच्या विभा वर्माची तोखणाय। मुखेल सचिवाच्या अध्यक्षतेत 3 वांगड्यांच्या समिती वरवीं रिलायन्स पॉवर इन्फ्रा आणि बंच्ड केबल प्रकल्पांची चौकशी। वीज मंत्र्याची जाप, दोनूय व्यवहारांनी मोठे स्कॅम, विरोधकांचो दावो। आणि खेलो इंडियाच्या जॉबार प्रियोळच्या 16 जाणांक थेट घेतले। विजयाची गोविंदाचेर चढाई। 70 उपरांत सगळ्यात नवो मॉडेल म्हण थोमणो। गोविंद म्हणटा ताकतिकेन गरज म्हण घेतले। खबरो विस्तारान। 2028 तुम्ही परत अविश्वास थाराव हाडटले तेन्ना भारत संवसारीक तिसरी मोठी आर्थीक शक्त आसतलो। प्रधानमंत्री मोदीची विरोधकांक जाप। 2018 हाडलो, आतांय हाडलो। ही आमची फ्लोर टेस्ट न्हय, विरोधकांची। काँग्रेस निंदा करता ताजे कल्याणच जाता। काँग्रेसीक वरदान आसा। प्रधानमंत्र्यान विरोधकांक दाखले दिवन थोमण्यांनी सोलून काढले। सरकार पक्षाक 147 आड 366 खासदारांचो तेको। अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए। अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है,
न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। सीएजीच्या रिपोर्टात नागरी पुरवण खात्याच्या तुरडाळीचे प्रकरण, गिरायकांची मागणी आणि राशन दुकानांची म्हाल उखलपाच्या ताकीचे मूल्यांकन करन असताना मोठ्या प्रमाणात तूरडाळ घेतिल्ल्यान ती भड्डून 1,91,00,000 लुकसाण। सरकारान वर्ष 2021 मेरेनचे दोनूय कॅग रिपोर्ट विधानसभेत दवरले। सरकाराक सीएजीचे कोत ना, कितल्याशाच रिपोर्टांक सरकाराची जाप ना। गिरायकांची मागणी आणि रेशन दुकानांची म्हाल उखलपाचे ताकीचे मूल्यांकन करिनासतना मोठ्या प्रमाणात तूरडाळ घेतिल्ल्यान ती भड्डोन 1,91,00,000 लुकसाण। गोंय पुलिसेन केंद्राक स्पेक्ट्रम चार्जीस वेळार फारीक करूंक नाशिल्ल्यान 2,39,00,000 रुपया लेट फी म्हणून फारीक करचे पडले। टीसीपी खात्यान अनुदान दिवपी संस्थांक दिल्ल्या अनुदानांचेर नियंत्रण दवरूंक नाशिल्ल्यान आनी पयशे करंट खात्यांत दवरिल्ल्यान कळंतराचे 1,09,00,000 रुपया लुकसाण। एका मायनिंग कंपनीन कॉन्ट्रादात दिल्ले वेळे प्रमाण मीन उखलूंक ना, मात खण खात्यान नेमा भायर एक्सटेन्शन दिले आणि अनियमित रिफंड दिलो। 574 कोटींचे लुकसाण। वेंकटराव इन्फ्रा कंपनीक वेटाची कमी मोलावणी करून चड रिफंड दिल्ल्यान 3,75,00,000 लुकसाण। वाणिज्य कर खात्यातले 7 वेगवेगळे केसींनी उणो जोर वाशील केल्ल्यान वट्ट 6.5 कोटींचे लुकसाण। एक्सायज खात्याचे सांगे, केपें, पेडणे, काणकोण कचेरींनी सोऱ्याचे विक्रेचेर हॉटेलांकडच्यान कमी जोर घेतिल्ल्यान 18 लाखांचे लुकसाण। गोंय सरकाराक सध्या सीएजीचे कोत ना। ब्रेस्तारा सीएजीचो रिपोर्ट टेबल केलो, तातूंत सरकार रिपोर्टाचेर कितले फावट प्रतिसाद दिनात ताचेरूय एक चॅप्टर दिला। जून 2021 मेरेन 721 इन्स्पेक्शन रिपोर्टांक खात्यांकडच्यान कंप्लायन्स ना। 5 रिपोर्टांचेर खात्यांच्यो जापो जाय आशिल्ल्यो, रिप्लायूच ना। कॅगाचे रिपोर्टाचेर खात्यांनी 3 म्हयन्यां भितर स्पश्टीकरण दिवपाचें आसता। 2015 ते 2020 मजगती 9 खात्यांनी 13 रिपोर्टांचेर स्पश्टीकरण दिवंक ना। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। कला अकादमीचो कोसळिल्लो स्लॅब 43 वर्सां आदलो। स्टील कळमेल्ल्यान मदीं कांयच सपोर्ट नाशिल्ल्यान कोसळ्ळो। मुख्यमंत्र्यान सभाघरा मुखार IIT मुंबयचो रिपोर्ट दवरलो। ह्या स्लॅबाचे खंय वॉटरप्रुफिंगूय केल्लें। कोसळिल्ल्या स्लॅबाचो अभ्यास करपाक मुंबय सावन कोण आयिल्लो काय म्हण विजयाचो प्रश्न। काब्राल म्हणटा IIT दिल्लीच्यान रिपोर्ट येवनी, उपरांत खंय श्वेतपत्रिका काडटा। The existing Kala Academy complex is almost nearly 43-year-old structure and which was designed by the renowned architect Charles Correa. Speaker sir, structural repair of the strengthening of the open auditorium was not carried out. Speaker sir, 4 reports are obtained which PWD, RITS, IIT Mumbai and IIT Delhi, which was interim report, indicated that failure of the structure basically due to the corrosion of the structural steel ISMB and end girders near support and also not being anchored or the embedded in RCC slab causing the reduction of the load and the moment resting capacity of the structural members. Hence, the composite structures were under the corrosion attacks over 43 years, resulting in the sudden collapse of the structural steel members and RCC slab. IIT मुंबई ज्याने तुका रिपोर्ट दिला ते कोण आयिल्ले? आयिल्ले कोण आयिल्ले? रिपोर्टान सर, यू कॅन गो थ्रू रिपोर्ट. तुका मेळिल्ले ना? ओके म्हणल्यार मेळिल्ले बी काय म्हणटा कोणाक? स्पीकर सर, ते येवन हांगा पर्सनली पळोवन इन्स्पेक्शन करून गेल्या आणि त्या प्रमाणे त्यांच्यानी रिपोर्ट सबमिट केला. यू कॅन गो थ्रू रिपोर्ट. आय एम वेटिंग फॉर IIT दिल्लीचो फायनल रिपोर्ट, देन मागीर व्हाईट पेपर दिता. आय प्रॉमिस केलं व्हाईट पेपर. सो व्हाईट पेपरूय दितले तुमी? ते म्हजे न्ही व्हाईट पेपर, म्हणजे सगळे रिपोर्ट येतरी कंपायल करून सगळे शिस्ती दितलो व्हाईट पेपर. सो व्हाईट पेपर दितले ते फूल कलाकृतींच्या कामाचे? फूल कलर, नॉट ऑन दिस कलर, फूल कलर. सगळे गोष्टी उरल्या ते करून मागीर. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दिसां खातीर गोंय भोंवडेर येता। 22 ते 24 ऑगस्ट मेरेन राष्ट्रपती गोंयांत आसतली।
23 तारखेक गोंय विधानसभेत खासा अधिवेशनात ती वांटेकार जावन आमदारांक मार्गदर्शन करतली. सांजे 4 खासा अधिवेशन भरतले म्हण सभापतीन सांगले. वेदांता तांकां मेळिल्ले 2 मायनिंग ब्लॉक JSW कडेन मर्ज करून चलयतले. भायल्या भायर बिझनेस चल्ला म्हण विजयान विधानसभेत इशू काडलो. सरकाराक आतां मेरेन 215 कोटींतले फक्त 43 कोटीच आयल्यात. 173 येवचे आसा. ते फारीक जायनासतनाच सगळें चल्लां म्हण विजय आक्रमक. सरकाराची लीगल टीम लक्ष घालता, मुख्यमंत्र्याची जाप. 2 मायनिंग ब्लॉक वेदांताक मेळ्ळा. आतां न्यूज आहा आनी सेबीनूय काल हें जाल्लें की वेदांता इज सेलिंग द बिझनेस टू JSW. आणि स्पीकर सर हाजे खातीर वेदांताचे शेअर फुडें वचया. स्पीकर सर एक मिनिट दिस इज अ मेन्शन. हांव सांगता दिस इज हॅविंग इम्प्लिकेशन ऑन गोवा. हाजे खातीर स्पीकर सर वेदांता शेअर जाता पडटा. JP मॉर्गन बिचोलीन तुगेले दोनूय ब्लॉक आनी आमोणा प्लांट विजीट केल्ले हांव. स्पीकर सर आतां हांव वेदांता आनी JSWचे मर्जराचे मागीर आतां वेदांतान पयशे तुका फूल दिनासतना ते ऑलरेडी तांची मायन म्हणून तिसऱ्याक विकता. सो दे आर मेकिंग प्रॉफिट ऑन समथींग फॉर वीच दे पेड यू ओनली टोकन. सो स्पीकर सर एक जाता हो मर्जर जातकर गव्हर्मेंट कितें करतले कित्याक नाव इट इज नॉट वेदांता, इट इज JSW हू इज गोइंग टू रन दोज 2 ब्लॉक्स. कितें नो सो माय पॉइंट स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काढलो की 4 ब्लॉक ऑक्शन जातकर 215 कोटी डायरेक्टली 43 crores गव्हर्मेंट ट्रेजरीन आयल्या. 173 crores येवपाचे आहा. ताजे पयलीं ते विकतात. सो कन्सिडर दिस इट्स अ सिरियस इम्प्लिकेशन. स्पीकर सर फक्त हांव म्हणजे लिगल टिमींग हें सगळें तेणी जें सांगलां पळय न्ही, आमची लिगल टीम तेजेर मॉनिटर करता आनी ताजेर योग्य कितें तो निर्णय घेतले. फाल्यांची ब्लॉक 1ची जनसुनावणी फुडें धुकलात म्हण मुळगांव मायनिंग वाठारांत रावतल्यांची मागणी. पर्यावरणीय परिणाम मुल्यांकन रिपोर्ट खंय 650 पानांचो. तातूंत कितें बरयलां तें सरकारान पयलीं लोकांक समजावन सांगचें, मागीर जनसुनावणी घेवची म्हण लोक मागता. लीज वाठारांत 2 गांव देवळां येता तेन्ना कितें तें खंय स्पश्ट सांगचें. पब्लीक हियरींग गव्हर्मेंटान दवरला. तांच्यांनी 41 पंचायतीक सांगपाचें म्हटल्यार तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पंचायतींनी सबमीट केल्लो. तो 650 पानांचो जो डॉक्युमेंट आहा तो पंचायतीन व्हरोन आपटला. ते 40 पंचायती सोडून दिया जे 100 पंचायतींनी जितून ह्यो मायनिंग जावपाच्यो आहा तांकां तरी तो रिपोर्ट कितें तो येवन समजूंक जाय न्हू हेंच्यांनी सरकारान. आतां 100 पंचायती खंयच्यो? मुळगांव, शिरगांव, मया, बोड्ड्या, बिचोले आनी लामगांव अशे 100 गांवांनी ह्यो मायनिंग जावपाचें आहा. आतां लामगांव, बिचोले आनी बोड्ड्या ही म्युनिसिपालिटी एरियान पडटा. शिरगांव, मुळगांव आनी मया ही पंचायत एरियान पडटा. तुमकां 4 एरियांनी आपले मनीस धाडून तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट कितें येदो व्हडलो जो डॉक्युमेंट व्हरोन पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन आपटला तो समजोवपाक प्रॉब्लेम कितें आहा. मय हो शेती प्रधान गांव, तितून सगळो इम्पॅक्ट सामको एकदम वर्स्ट कंडिशन जाल्लें आसा. नॅचरल आमचे रिसोर्सीस जे आसा, उदकाचे झरे आसा, हे तळी आहा ती सगळी पिड्यार जाल्ली आसा. शेतांनी सगळ्या माती पडलेली आसा. ही पयली काडून दिया आनी मागीर तुमी ऑप्शन करा. हो एक सादो 4 लायनीचे आमी लेटर तांकां केले मायन्स डिपार्टमेंटाक. तेजें आजून आमकां उत्तर ना. हेज्या पयलीं खुबशे केल्या. कलेक्टर म्हूण नॉर्थ गोवा कलेक्टर, बिचोले मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर ह्या सगळ्यांक ही लेटरां केल्लीं आसा. पूण तेंच्यांनी आजुनूय तेजेर कांयच एक्शन घेयना. IPS अधिकाऱ्याच्या एका असभ्य वागणुकीच्या घडणुके वयल्यान सगळ्याक एके तागडेत जोखनाकात. ते देशा खातीर कठीण प्रशिक्षण परिश्रम घेतात, त्याग करतात. दहशतवाद, बंडखोरी, नक्षलवाद्यां आड झुजतात. गोंयचो DGP उलयला. DIG कोनाच्या कळंगूटचे प्रकरण केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या कानार घाला म्हण मुख्यमंत्री सांगता. मजगती कळंगुटे पबांतलो टायट DIGचो व्हिडिओ व्हायरल. कलंगूट पबान एका बायलेचेर असभ्य वागणुकीच्या आरोपावयल्यान पुलीस महानिरीक्षक IPS डॉक्टर A कोनाचे अधिकार सध्या काढून घेतल्यात. प्रकरणाची चौकशी चालू आसा. DGP म्हणटा IPS अधिकाऱ्याच्या एका असभ्य वागणुकीच्या घडणुकेवयल्यान निर्णयार येवं नाकात. ते देशा खातीर दीर्घ कठीण सगळ्यो बारीकसाणी शिकपाचे प्रशिक्षण घेतात.
देशाखातीर त्याग करतात. दहशतवाद, बंडखोरी, नक्षलवादी, दिसपट्टी क्रायम आर्ट लढतात. मजगती कलंगूट पबातली सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल जावपाक लागल्यात. डॉक्टर कोना कडल्यान पदाचो ताबो काढून घेतला. सरकार ह्या प्रकरणाची माहिती केंद्रीय घर मंत्रालयाक कळयता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. ऑलरेडी रिपोर्ट करपाक लायला हेड ऑफिसाक आणि होम मिनिस्ट्रीक ऑलरेडी कळयला कारण बाकीची सगळी डिसिजन ती होम मिनिस्टर घेतली. पण ते हे म्हणताले तर सगळे चार्ज काढले होम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. हैदराबाद प्रुडंट. गुज पुरस्कार फावो जाल्ल्या पत्रकारांमदी प्रुडंटाचो असोसिएट एडिटर लौकीक शिलकाराचे विधानसभेत अभिनंदन. गोवन वार्ताचो अजय लाड, द गोवनच्या विभा वर्मा बरोबर हेर पत्रकारांची तोखणाय. लौकिकान सिनियर विजय ओमकारा बरोबर जीएमसीचो बायोमेडिकल कोयर उक्त्यार जायटात ताजो एक्सपोजय केल्लो. त्या रिपोर्टाक पुरस्कार फावो. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृह समोर दवरता. हे सभागृह श्री रामनाथ पै रायकर, बिभा वर्मा, श्री लौकिक शिलकर, गौरी मळकर्णेकर, राजेश पांडे, श्री न्यूटन सिकेरा, श्री सगुण गावडे, श्री अजय लाड, श्री मनोज शिरोडकर, श्री कार्लूस, श्री जॉर्सन डिसोजा, श्री निर्घोष गावडे, श्री सुनील डिचोलकर आणि श्री उपेंद्र नाईक हांकां नामनेचे 2021-22 वर्सांचो गुज पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. मुखेल सचिवाच्या अध्यक्षतेत 3 वांगड्यांच्या समिती वरवीं रिलायन्स पॉवर इन्फ्रा आणि एरियल बंच्ड केबल ह्या दोनूय प्रकल्पांच्या वेव्हारांची चौकशी सुरू. वीज मंत्री सुदिनाची सभाघरांत जाप. समितीत पॉवर सेक्रेटरी आणि सुप्रिंटेंडंट इंजिनियरय आसा. दोनूय प्रकल्पांत मोठे स्कॅम जाला म्हण विरोधकांनी विधानसभेत इशू लावन धरिल्लो. सुदिनान चौकशेचें उतर दिलें. पयर डिस्कशन जालें डिमांडाचेर आनी क्वेश्चन आवरांत आनी तातूंत एश्युरन्स दिल्लें आमी की 2 प्रोजेक्टांचे जे डिस्कशन जालां ताजेर इन्क्वायरी करता म्हणून आनी त्या प्रमाणे रिगार्डींग रिलायन्स पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आशिल्लो ताजी इन्क्वायरी करपा खातीर चीफ सेक्रेटरी अंडर एज अ चेअरमॅन, पॉवर सेक्रेटरी आणि सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर एज अ टेक्निकल ऑफिसर राजीव सावंत ही कमिटी नॉमिनेट केल्या. त्याच प्रमाणे आणि एक प्रोजेक्टाचेर इन्क्वायरी करून सांगिल्ली ते AB केबल प्रोजेक्ट ताजे चेअरमॅन ह्या इन्क्वायरीचे चीफ सेक्रेटरी, त्याच्या नंतर पॉवर सेक्रेटरी आणि सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर श्री मयूर हेदे टेक्निकल हे. येस. खेलो इंडिया खातीर प्रियोळच्या 16 जाणांक डायरेक्ट घेतले म्हण विजयाची खेळा मंत्री गोविंदाचेर चढाई. मुख्यमंत्र्यान फायल रिजेक्ट केल्ली तरी कॅबिनेटांत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल घेतला. विजयाचो दावो. 70 उपरांत आता हो नवो मॉडेल सगळ्याक लागू म्हण थोमणो. ताकतिकेन गरज आशिल्ली म्हण घेतले ते खंयचे ताका म्हत्व ना गोविंद उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा ह्या फुडें HRDCंतल्यांक घेता. मुख्यमंत्र्याक हो प्रपोजल पावलो. मुख्यमंत्र्यान हो प्रपोजल रिजेक्ट केलो आनी कितें म्हणलें की हे आसा ते तुमी गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांतल्यान घेवचें म्हणून. आनीक ताजे खातीर हो एडवर्टिजमेंट आतां कॅन्सलेशनाक घालो. स्पीकर सर, इश्यू असो आहा की हे इतलें सगळें आसतना 16 जाणांक नोकरेक लायले. आतां ते 16 जाण तुजे डिपार्टमेंटान पावले कशे? आनी स्पीकर सर, म्हाका पयलीं दिसतालें फक्त वाळपयच्यान बसी येता म्हणून. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार 14तले 14 सगळे प्रियोल मतदारसंघांतले. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेचें एक भुरग्याक दिसाक बजेट आसता 470 ते 500 रुपया. गोंयांत स्पीकर सर हें बजेट आहा
1300 ते 1500 रुपया. आता तुम्ही म्हाका सांगा 1500 रुपयांक 5 स्टार केटरिंग मेळटा. 400-500 भुरगे आयले, इंटरव्यू जालो, सगळें जातकर एक लिस्ट मारलें काय म्हणून कोण पास जालो. आमी लिस्ट मारून आशिल्ले कारण कित्याक एप्रुवल ताका मेळोन नाशिल्लें म्हणून आमी रिजल्ट आउट करून नाशिल्ले. लोअर जो स्टाफ जो लागता, फॉर एक्झाम्पल द सिक्युरिटी गार्ड्स आनी द स्वीपर जे लागतात ते गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्यान घेवचे. आनी म्हणूनच तो जो एडवर्टिजमेंट जी काडिल्ली आशिल्ली तातूंत भितर आमी प्रोसेस तो अबेन्सान दवरलो. पूण सेंटर चलोवपाक जाय आशिल्लें आनी सेंटर चलोवपाक जाय आशिल्लें असल्या कारण ऑलरेडी सेंटर सुरू जाल्लें आशिल्लें आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अर्थातच साईन तांचे भितर एक टायम बाउंड जो आसा तो टायम बाउंडा भितर ते काही गोष्टी सेंटर सुरू जावपाक आशिल्ले म्हणून हे आमकां एमर्जन्सी स्टाफ आमकां घेवचे. ह्युमन रिसोर्स ऑलरेडी घेतिल्ले गरज आशिल्ली न्ही रे. स्पीकर सर त्या खातीरच म्हणजे ज्या वेळार जरी घेतले आसत जाल्यार ताका मागीर आमी ह्युमन रिसोर्सांतल्यानूच कॉन्ट्रॅक्ट फॉलो करपाक लायता. बाळासारी एक्सिडेंटाच्या केशीत पुलीस कस्टडीत आशिल्लो परेश सिनाय सावड्डेकार जामिनाक हायकोर्टात पावलो. पणजे अतिरिक्त सत्र न्यायालयान ताजो जामीन अर्ज भायर मारून पुलीस कस्टडी दिल्ली. हायकोर्टात याचिका घालतना ताणें बेगीन सुनावणी मागल्या. बाळासारी एक्सिडेंटात 3 जाण सोंपिल्ले, 4 जाण जखमी जाल्ले. मयड्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत काम करतना घाळपणाक लागून एक बायल आनी हायस्कुलाक वचपी तिजो भुरगो इंजर्ड. प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत जेसीबीन काम करतना एक तळप गडगडत रस्त्यार येवन स्कुटरीक आदळ्ळें. स्कुटरी वयली स्मृती केरकार आनी तिजो भुरगो इंजर्ड. ती ताका स्कुलांत पावोवपाक वताली. ह्या कामा विशीं लोकांची खंय आदींच कागाळ आशिल्ली. आता एके बायलेचेर फातर पडलो. पळय ते बायलेचेर फातर पडलो वयतान येवन. पळय फातर ते बायलेचेर पांयार पडलो. एक्चुअली हांवें कितली कंप्लेनां केल्लेली आयकलां. TCP कंप्लेन केलेले, वॉर्ड पंचायतीक सांगलेलें, आमच्या MLAक सांगलेलें. फोन मारलेलो, आयलें, फोन केलें जालें. कंटिन्यूस आमच्या मोयडान आतां हिल काटीक आमचें कंटिन्यूस चलता. कोणाचो कितें रे कोणाचो स्टॉप ना, कंटिन्यूस चलता. आतां हेजी मेल्लेली जाल्यार तो भुरगो बाबा लागलो. चड इंजरी जाल्या कितें ताजे पांय भुरग्याचे तकलेक लागला, भुरग्याच्या पांयाक हातीक लागला. त्याच्या हेचेर कोणाचें नियंत्रण ना. नियंत्रण जर आसलें जाल्यार हें जावचें नासलें. हेका पयलो म्हणल्यार कितें मामलेदार हेका जबाबदार, सरकारी ऑफिसर हेका जबाबदार, सरकारी ऑफिसर. हे हिल कटिंग आयज 8 दीस जाले. हे सारकें जावचें ना. त्रास फुडें जातले, फुडें खूब त्रास जातले. आनी हेका जबाबदार कोण आसतलो आतां ती समज मेल्ली, ही जर तर मेल्ली हिका जबाबदार कोण. लायटीच्या खांब्यार शॉक लागून सोंपिल्ल्या पेडणे वळपेचो लायन हेल्पर लाडू आरोंदेकाराचे केशीत इन्क्वायरी करतलो वीज मंत्री सुदीन सांगता. लाडूक शॉक लागल्या उपरांत एकलो पावर सप्लाय बंद करता. व्हायरल व्हिडिओ दिसता. तो व्हिडिओ आपणे पळयला. कोणूय दोशी आसल्यार आपूण वोगी रावचो ना म्हण मंत्र्याची शिटकावणी. 8 ऑगस्टाक पेडणे वळपेचो लायन हेल्पर लाडू आरोंदेकार शॉक लागून सोंपलो. ताका शॉक लागल्या उपरांत एकलो पावर सप्लाय बंद करता म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल जाता. पळयात. वीज मंत्री सुदिनाक ह्या व्हिडिओचेर विचारले तो म्हणटा आपुणूय पळयलो, इन्क्वायरी करता, कोणूय दोशी आसा वोगी रावचो ना. लायनमॅन मेला पयलीं व्हिडिओय केल्ले, तो पडला थंय ताका रिवायव करपाचो प्रयत्न करता आनी दुसरो तेजे उपरांत वचून ते बंद करता लायट चालू आसली. तेजे अर्थ कितें पयलीं लायट चालू आसली तो वयर चडटा. ताची इन्क्वायरी हांव करता. हांवें सांगलां आतां हांव इन्क्वायरी करता. हांवें पळयलें तें सगळें आनी हांव इन्क्वायरी करता आनी तातूंत जर कोणाचो फॉल्ट आसा आय वील नॉट कीप क्वायट. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. सरकाराचो आनीक एक धवो हत्ती. 4 कोटी मोडून सरकारान मार्चांत सोलर हायब्रीड फेरी हाडिल्ली. सध्या पणजे ती फेरी पॉयंटार पडून आसा. फेरी हाताळूंक प्रशिक्षीत टॅक्निकल स्टाफ ना, रॅम्प ना म्हण मार्चांत प्रुडंटान खासा रिपोर्ट केल्लो. आमदार विजयान हो रिपोर्ट विधानसभेत काडला.
केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवालच्या हजेरीन मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि मुख्यमंत्र्यांनी सोलार हायब्रीड बोटीचे दबाज्यान उक्तावण केले. फेरी कशी चलता काय म्हणून प्रुडंट ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करपाक गेले, मात फेरी बंद. 1 म्हयनो जालो ती फेरी अजून पर्यंत दिश्टी पडना. कोणी लोकांनी पळोवकूय नासतली ती, हांवें तर अजून पळोवकूच ना ती. सोलर फेरी आसा तरी खंय? चोडणकारां आणि रिबंदरकारांक ह्यो प्रश्न पडला. 4 कोटीचो धवो हत्ती म्हणून लोकांची त्या वेळार प्रतिक्रिया आशिल्ली. चौकशी केली त्यांना कळले 60 पॅसेंजरांची फेरी चलोवपाक टेक्निकल स्टाफूच ना. तशीच महत्वाची गजाल म्हटल्यार फेरयेन चढपाक रॅम्पूय ना. लोकांकूय त्या फेरये विशयी उमळशीक ना अशी परिस्थिती दिसून आयली. पावसाळी अधिवेशनात फातोर्ड्याचो आमदार विजय सरदेसायन सोलार बोटीचो इश्यू काडटना प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो खासा उल्लेख केलो. पळयात. सोलर फेरी हाडली 3,97 lakhs म्हणजे ऑलमोस्ट 4 कोटी रुपया. नॉर्मल डिझल फेरी पडटा 90 लाखांक. आता व्हॉट इज द स्टेटस ऑफ दिस सोलर फेरी? इट इज नायस टू हियर दिस सोलर फेरी, बट हॅज इट बिकम अ वायट एलिफंट? म्हाका आतां प्रुडंटान एक मार्चान रिपोर्ट केल्लो, प्रुडंट मिडियान. तांणी कितें म्हणलें की देर इज नो ट्रेन टेक्निकल स्टाफ टू ऑपरेट द फेरी. देर इज नो रॅम्प फॉर पीपल टू सेफली बोर्ड अँड डिबोर्ड. 20 to 30 rupees कॉस्ट इज डेटरंट फॉर पब्लीक. 2 मिनटां. आनीक डिमांड वॉज नेवर फॉर पॅसेंजर्स. डिमांड कोणाचो आसता? 2 नाल्यार 4 व्हिलरांचो आसता. सो ताजे खातीर दीस फेरी कॅनॉट केटर टू देम. सो हो प्रॉब्लेम जाला स्पीकर सर. टेक्निकल स्टाफाचो उणाव म्हणून मुख्यमंत्र्याचे रजावण. सोलार फेरीबोट घेतल्या ते अजून चलोवंक शकूंक ना. वेगवेगळे टेक्निकल पर्सन्स तेजेर ना म्हणून उरल्या. फेरीबोट तेंच्यांनी वयता एक न्ही विजयान उलयता आसतना एक ते एप्रेंटिसशिपचो विशय काडलो. बट हांगा सुद्दां ह्या सुद्दां डिपार्टमेंटान आमी सेलार केल्ले जितके भुरगे आशिल्ले पळय न्ही बेकार, तितक्या सगळ्या जाणांक एप्रेंटिसशीप म्हणून घेतल्या. आनी दे आर वर्कींग नाव एज अ एप्रेंटिसशीप इन अवर डिपार्टमेंट. ह्या डिपार्टमेंटात काम करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जीएमसीत पीजी अभ्यासक्रमाक एसटी, एससी आणि ओबीसीक रिझर्वेशन दिवपाच्या गोंय सरकाराच्या निर्णया आड आव्हान याचिकेचो निकाल हायकोर्टात राखून दवरला. एससी, एसटी, ओबीसी कितलो तेंपच रिझर्वेशना पसत पयस उरिल्ले म्हण अंदू तांच्या खातीर सुवातो राखीव दवरिल्ल्यो. गोंय सरकाराची कोर्टाक जाप. कोर्ट फाल्यां निकाल दिवंक शकता. There is a petition filed by general category candidates challenging the reservation provided for postgraduate level in Goa Medical College. Their argument is that the decision of the government, which was taken on 5th of May 2023 to keep this reservation at postgraduate level in Goa Medical College is not correct. Their further argument is that there is no ample material before the government to come to such a conclusion that this reservation is required. Whereas it is the state government stand that at the postgraduate level in Goa Medical College, the representation of these categories of people like scheduled caste, scheduled tribe and OBC is not properly happened for last around 20 years. We have statistics to say that there is hardly any representation of these categories for postgraduate level. Therefore, we are right in providing this reservation. That is our contention. Whereas the contention of the petitioner is that the material is not sufficient. Their contention is there is no proper study done. Their contention is there is no proper report in the file of the government. Therefore, this decision is not correct. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जियो टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.